आज आमचो लोकल सांगड उत्सव कुमारजोन चालू आसा. मोठ्या संख्येन लोक येयल्ले आसा पळोवपाक. सो एका मोठ्या संख्येन जेन्ना लोक येता आमी एवरी इयर सांगड पळयता. ह्या फावटी मातशें आमी कितें चेंज केला. ह्या फावटी 15-20 लोक येयल्ले आहा पळोवपाक. सगळें आख्खें भरलेलें आसा. एवरी इयर आमी कांय कितें तरी चेंजीस करपाचें आमी ठरयला. आणि प्रत्येक आमच्या भुरग्यांक जे न्यू जनरेशन आसा तांकां एक परत कितें कला दाखोवपाक लागून आमी भायर काडलेले आसा. संपूर्ण गोंयभर मॅसेज वचूंक जाय. आमी लास्ट टायम बारीक प्रायज दवरले. ह्या फावटी बरे प्रायज आमी दवरून प्रोत्साहीत केल्लो आसा. आनी हो पारंपारीक सांगड उत्सव हो कितली वर्सां 100 म्हण 200 वर्सां चालू आसा. त्या खातीर जितले लोक हे सगळे मोठ्या संख्येन भायर सरता आनी खंय तरी भायर आसले जाल्यार त्या दिसांतले आमी येता. कारण फाटल्या वर्सा सुद्दां फाटली कितलीशींच वर्सां सांगड उत्सव अनुभवपाचो एक भाग्य म्हाका लागता. कारण अशा उपक्रमांनी जे आमी आमच्या जाणटेल्यांनी जे आमकां जी आमची संस्कृती जी परंपरा आमच्या हातीन दिल्ली आसा ती खंय तरी फुडें ती जपपाची जाय जतन करपाची जबाबदारी युवकांचेर आसा. आनी ते कुमारजुंवेचे युवक जाणटेल्यांच्या आशिर्वादान बरे तरेन फुडें व्हरता हें पळोवन खूब बरें दिसता. आज सांगड उत्सवाक कितलीशींच वर्सांची परंपरा आसा आनी हें सगळें करता आसतना खंय तरी प्रत्येक युवका कडेन ती बऱ्या तरेन फुडें व्हरपाची एक जबाबदारी फुडें व्हरपाची तांक आसा. ते आजच्या तुमच्या ह्या चित्ररथांच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिसून आयिल्लें आसा. हांगा ह्या गांवांत जाता तितलो डेव्हलपमेंटाचें काम जें आसा तें जिल्हा पंचायती मार्फत आसूं सरकाराच्या मार्फत आसूं हें करपाचो प्रयत्न आमी सदांच करता. दोन ज्यो शिडी जाल्ल्यो आसा ताका लागून आमदार आनी डेक्कन फायन केमिकल्स ह्या कंपनीचे खूब खूब मनांतल्यान आभार मानता. डेक्कन ही एक कंपनी जी खोर्ले भागात आसा ही एक एग्रोकेमिकल एक्च्युअली मॅन्युफॅक्चरिंग करपी कंपनी आनी CSR करप ही कंपल्शन. पण जेन्ना आमी CSR करता तेन्ना त्या प्रोजेक्टांचो कितलो उपयोग लोकांक जाता हेंय जेन्ना आमकां लास्टाक कळटा तातूंतल्यान खरी खोशी भोगता. कारण प्रत्येक प्रोजेक्टाचो ऑडिट आसता आनी ह्या ऑडिटान जर बरे भशेन पास जाले किंवा खंयच्योय ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो ऑर्गनायझेशन एवॉर्ड दिता थंय जर ते पास जाले जाल्यार एक बरें दिसता की बरो प्रोग्राम आमी केलो बरो प्रोजेक्ट केलो लोकांक तो उपयोगूय आयलो. आतां सगळ्यांनी सांगलें की आमदारान आमकां सांगून ह्यो 2 शेडी करून घेतल्यो पण हांवें म्हाका दिसता आमदाराक थँक्यू म्हणपा जाय. कारण आज सकाळीं आमकां एक बातमी आयल्या की डेक्कनाक वर्ल्ड CSR काँग्रेसा कडल्यान एक CSR एवॉर्ड फॉर बेस्ट CSR प्रॅक्टिसीस इन गोवा असो घोशीत जाल्लो. 19 ऑक्टोबराक ताजें फंक्शन ताज विमानतळार आसा आनी तातूंत भितर तांचें जें पॅनल आशिल्लें तांणी आमकां जेन्ना दाखयलें आमी कितें कितें केलां तेन्ना वन ऑफ द फोटोज जो तांणी दाखयलो तो आशिल्लो शेडी. आनी हो शेडीचो प्रोजेक्ट एक्च्युअली अंदूच्या वर्सा नाशिल्लो आमच्या एप्रुव्ड प्लॅनान. पूण जेन्ना आमदारान आमकां फोन केलो आनी सांगलें की हो प्रोजेक्ट कर पयलीं म्हणजे कशें करप हो एक प्रश्न पडलो. पूण वयल्यान एप्रुवलाक घेवन आमदारान सांगलें आपलो तुमकां फूल सपोर्ट हाच्या बद्दल आमी रोखडेंच केलें. पूण ताजो आज आमकां फळ मेळ्ळें हेंय आज सकाळीं दिसता आजूच सकाळीं तें जालां जाल्यार आमकां मेल जावंक शकता. खरें म्हणल्यार ह्या सांगड उत्सवाच्या निमित्तान कुमारजुंवा ही कलाकाराची भूमी हे वाक्य सारखें सिद्ध जाता. कारण वेळोवेळी जे गणेश शेखावे आसूं किंवा शिंगोत्सव आसूं हे साकार करून आमचे तरुण युवक हे सिद्ध करता की खरेंच कुमारजुंवा गांव ही एक कलाकाराची भूमी. आयज खरें म्हणजे कलेची जे तोखणाय जाता ते म्हणजे आमचे लाडके आमदार राजेश वळेसाय सरकारान हो सगळो बक्षिसां तेंच्यांनी स्वताहून जी आयज बक्षीस 50,000 रुपयाच्या बक्षिसांनी सगळी बक्षिसां तेंच्यांनी स्वता पुरस्कृत केल्या. पूण हांव तुमचे सगळ्यां कडेन मागता की एकदम मोठ्यान तेंचे ताळयांनी तेंच्या कडल्यान तेंचे अभिनंदन करचें.